हांव रामदास कोनाकर उलयतां, सालिगांव 5 मेंबर. तेन्ना गेली 5-6 दीस जाले लोकांनी आमचे प्रेशर हाडलो की आमची सगळी शेतां नाशाडी केल्या म्हणून. तेन्ना आमी सरपंचाक सांगले, म्हजे कडेन आमचे वॉर्ड मेंबर अनिल आसा, भावी असलो काल, अशे 2-3 जाण आसले. तेन्ना आमी सरपंचाक सांगले की हेजे कितें तरी आमी डिसिजन घेवया आनी आमी गोशाळेक कॉन्टेक्ट केलो. तेंच्यांनी आमकां म्हटलें आमी धाडटा मनीस. सोमते ते बाबडे आमच्या कडेन 4 दीस जाले, आख्खी रात आमी हांगा रावताले. आनी कालूय थोडी धरली आनी पयर धरली. पयर आमी 11 गोरवां धरली, काल एक 3 धरली आनी आयज ही मेवळी. खूब त्रास जाले आमकां. लोकांनी आमकां इतले त्रास केले कितें तरी तुमी करा आनी ती गोरवां धरा म्हणून आमी खूब हेंकां हें केलें आनी मातशें आयज आमी सगळ्यांक आपयल्ले, पण आसा जाल्यार मातशें हेल्प करा म्हणून. कित्याक ती रस्त्यार धांवतात मागीर मेळनात. आनी तुमी असो आमचें हें करता म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा प्रेसाक. म्हाका एक सांग, हे तुमी आतां गोरवां दिले कारण अळसाणे हा न्हू, लोकांनी अळसाणां पोरसां लायल्ली आनी सगळी नाशाडी केल्ली. तुमकां जाय जाल्यार सकाळी तुमी वचून पळय येता. ही गोरवां बेवारची म्हणजे दोंगरार असतात ती. तेंचे सिजन वायज कितें जाता पळय तितलें खावप. आनी आतां मागीर सकाळी 7 परत आसले थंय जाग्यार बसप रानांत. हेच काम न्ही. आतां हालीं कितें जालां, शेतकारांनी जे आदी गोरवां पोसलेलीं तेंच्यांनी आपले गोठे बी डिस्ट्रॉय केले. त्या गोठ्यांनी तेंचे रूम काडल्या, त्या रुमांनी लोकांनी भाड्याक दवरला आनी शेतांची आपली घरची गोरवां आसली पळय ती काडल्या रस्त्यार सोडल्यात. ती रस्त्यार गोरवां ट्रॅफिकेक त्रास करतात, एक्सिडेंट जातात आनी इतलेंच न्हू की शेतां आमची सगळीं नासाडी करतात. आतां हळसाणो आहा तो भरपूर म्हारग जाल्लो आहा, 400 रुपयांनी किलो. लोकांनी इतलो त्रास आनी तो हळसाणो घातलो आहा, प्लस जोताचे पयशे. आनी आतां हळसाणो सगळो नाशाडी केला. लोक सगळे बेजार जावन रडटात. आमकां एग्रीकल्चर दवरपाक जाय, पण अशी जर भटकी गोरवां वचून जर खावपाक लागली जाल्यार आमकां पॉसिबल ना शेतांनी दवरपाक. आमी मया गोशाळेचे आमी खरेंच आभार मानता. आनी आमचे सगळे व्हॉलंटियर्स आहा ते मुद्दम येयले, तेंच्यांनी कामगार घातले आनी हे आतां आमकां मुद्दम तेंची भटकी गोरवां आहा ती व्हरपाक आमकां हेल्प केल्लो आसा. तुमी आतां ही गोशाळेक ह्या पयलीं दिल्या, पुरोय दिल्ले आमी, पुरोय दिल्ले गोरवां थोडी. आतां तुमी धरल्या ती कितकी आसा? 15 कितकी सगळी ती गोरवां आसलेली तुमच्या कितली म्हायसता ती ना तेरूच धरल्या ती 10 आहली, काल 3 धरल्यान आनी ही आयज 14. आणि उरल्या काय इंडस्ट्री आनी उरल्या ती पर्रासून येतात. अळसाणो मागीर भाताचे आनी भातूय खातात ती. हय भातूय खातात, तरवो खातात. आदी कितें आसलें आमचें सिस्टम, जेन्ना ओंपले काय ना शेतकार जाण आसले की आतां गोरवां बांदून दवरूंक जाय म्हणून. मागीर हेंच्यांनी गोरवां ती सोडून घातलेली आसा. त्या गोरवांक आतां कोणूच मालक ना आसला, कोणाचे आपले मालकीचे पासून म्हणिनात आनी फक्त त्रासूच करता ती. पोर्राची आसा, कोंगोडची आसा, गिरवडची आसा, खूब कडली आसा. तुमचो आयज तुम्ही हे करतात काय परत हाजे तुम्ही कंटिन्यू करतात? ना येत जाल्यार आमी कंटिन्यू करतले. आमचे इतले त्रास करून काय फायदा ना न्हू. पोरू जाल्यार पोरू काय म्हणून आमकां इतलो जे मेरेन तुम्ही सवामी गोरवाची धरणार ते तुम्ही हे करतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.